मायमोगाचे येवकार हा मनीषा जाधव सुरेपळ्याच्यो हेडलायन्स। सरकार सांगता शेतां रोयात, पूण रोयिल्ली शेतां गेल्यात उदका पोना। उदकाक वचपाक सुवात नाशिल्ल्यान सुकूर पर्वरी शेतकारांचेर आयला हावळ। पिवपाच्या उदकाची गळती दुरुस्त करपाक संबंधित यंत्रणा करतात कळाव। दर दिसा हजारांनी लिटर पिवपाचे उदक वता फुकट। वेळसावकारांनी उक्तायली खर तिडक। राज्यात पावसाचो नेट चालूच, येल्लो अलर्ट लागू। वादळी वारे आणि दर्याच्या खर परिस्थितीचो आयएमडीन काढला अदमास। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकार सांगता शेतां रोयात, पूण बरेच कष्ट करून रोयिल्ली शेतां उदका पोना गेल्यात। उदकाक वचपाक सुवात ना, शेतां इबाडपाच्या मार्गार आसात। संबंधिताच्या हलगर्जीपणाक लागून सुकूर पर्वरी शेतां उदका पोना गेल्यात। शेतकारांचेर हावळ आयला। थळावो आमदार स्वताक लेगीत शेतकार म्हणटा खरो, पूण ह्या थळाव्या शेतकारांक तेंको दिवपाक कितें पावलां उबारतलो वय, काय फकत पोकी आश्वासनां मेळटली? वेळच सांगतलो। हे उदीक आमी आतां मेरो लायतात न्हू, आतां कोणसो मारल्या उपरांत शेतपिड्या जावंक पावना, आमी मदीं कट करता हांगा ते सायडीन वचपाक तेका दवरला आनी खूब दवरला हय खूब दवरला म्हणटकूच तेंच्यांनी सारकें दवरूंक जाय। एक 4-4 मिटराचे 5-5 मिटराचे काय नाही। आयज पळय म्हाका कितले त्रास जाले। रॅम्प केला न्हय, तेव्हा ट्रॅक्टर वचना। ते म्हणटा बाबा ती तुटत जाल्या, हांगासर हें घालूंक जाय, तो रॅम्प एक्सटेंड करूंक जाय, कांय ना। हे म्हणजे पूल व्हरून बेश्टे पुल्ल्या आनी सांगता तुमकां बांदून घेयात। Because I have given 1.5 meter of my property for this. So I deserve it. आणि so-called पयलीं हांगा परवडचे भाव जे आमचे शेतां जे करता खूब वर्सां जालीं आनी ते करीत आसा। तेतूनसून गव्हर्मेंटान नवे नवे स्किमी हाडलेल्यो आसा आनी सरकार क्रोर्स ऑफ रुपीज WRDचेर खर्च करता। आनी तेजो रिजल्ट आयज आमी पयलो हांगा की हांगा सगळें उदक भरलेलें आसा। उदकाक तेंच्यांनी आतां ही दोनाय सायडीक जी वॉल रिटेनिंग वॉल बांदलेली आहा दोनाय सायडीक, तेतूनसून उदकाक जी वचपाची पळय शेतां करता आसतना ह्या फडानसून त्या फडान आमी जेन्ना तरवो लायतात न्ही, तरवो आतो कोणसो मारल्या उपरांत मेरो घातल्या उपरांत कंप्लीट आनी जेन्ना आमी ओपल्या उपरांत आमी तरवो काडटात आनी लायतात। आमी तरवो लायता आसतना कुसोवंक फावना, प्रत्येक आमी मेरेक कितें करता कोनशांनी एका सायडीक खसून तरी हे उदीक उरोवंक फावना म्हणून आमी उदकाक वे करता, वाट करता आनी दुसरी मेर कापता। तशें हांगा कितें जालां, गव्हर्मेंटान तांकां आयज एक अशें प्रोविजन केलेलें आहा, इंजिनियराची तकलेन कितें आहा म्हाका खबर ना, की हेंच्यांनी सकयल लॅटरायट मशिनरी केल्या, रँडम मशिनरी केल्या, थोडे लॅटरायट यूज केल्या आनी एक वाट कशी केल्या, दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट करून दवरलेल्या। पूण म्हाका एक सांगा पळया भावनो, हे उदकाक हे सायडीचे उदीक त्या सायडीक कशें वयतले? एका मदींच त्या सायडीक खंय तरी हेंच्यांनी मदींच एक मॅन होल कसो दवरलेलो आसा, पूण हे उदीक एका सायडीसून कशें वयतलें म्हूण ताका लागून 4-4, 5-5 मिटराचें उदीक जर दवरलेलें जाल्यार हांगा लोकांची शेतां हांगा बुडचीच नासली। आतां सरकार म्हाका दिसता बार्देस तालुक्या पेडणे तालुक्यान म्हाका दिसता 1400 कोटी केन्नाच खर्च करिना। आतां ह्या सरकारान कितें केलां, ह्या सरकारा कडेन मनान एक सरकाराचे दाखयतले 80 कोटी 100 कोटी। आता ह्या मतदारसंघातलो एक आमदार फाटल्या दिसांनी मिनिस्टर जालो, रोहन बाब खंवटे, तुम्ही पळयला आसतले, तेणी फाटल्या दिसांनी शेतान तो ट्रॅक्टर घालता आनी खंय तरी आपल्या आंगाक नवे बांद्यान घातला करकरीत। आमी कशे चवथी कडेन नवे बांद्यान हाडून घालतात किंवा दिवाळे कडेन घालतात आनी देवाची पुजा करतात, तशें तेणी कितें केलां, चकचकीत बांद्यान घातलेले रोहन खंवटेन आनी ताका खंयचो तरी चिकल काडलेलो आनी आंगाक लायल्लो असो आनी आपूण शेतान देवला आनी आपूण शेतकार म्हणटा। हांव ताका सांगूंक करता, गापत्यांक गोरवा आनी भटांक तारवा हे केन्नाच जावचें ना। तुजें काम जें आसा न्हू तें करपाक जाय। तुका जर कळना न्हू हांगा शेतकारांची व्यथा जर तुका कळना, हांव स्पश्टपणे सांगता, हो जो पयसो सरकाराचो टॅक्स पेयरांचो पयसो, हो कोणाच्या बापायचो पयसो न्हू, हो लोकांचो पयसो तुमी कोट्यांनी मोडटात। आतां ते 84 क्रोर्स जर दाखयला, हांव तरी स्पश्टपणे सांगता मातयेचो पयसो कितलो जातलो तेंच्यांनी अख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक करता। आनी बार्देस तालुक्यान जे आमचे शेतकार आसा, कोण जाणकार आसा, कोण इंजिनियर आसा, कोण भितरले खबर आसा, तांकां हांव सांगूंक करता, ते तुमी म्हापसा बसतोडा तार रिवर जी आसा ती हांगा आमचे म्हाका दिसता उस्कयच्यान किंवा आनी हांगासून वचून परवडच्यान ती कनेक्ट जाल्लेली आहा तारी कडेन। दोनाय सायडीक माती घातल्या तेंच्यांनी, स्ट्रेंथ केलेली आसा आनी तेंच्यांनी मातयेचो खर्च आनी थोडो कॉन्क्रीट थोडे कितें केल्लेले आसा। 1400 कोटी खर्च दाखयलेलो आसा। म्हाका सांगा कितल्यो तरी मातयेची ट्रिपी घातल्यात।
गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव विनसानिका नागवेकर. मडगाव शिरवडे इंदिरा इमारतीच्या थळाव्यांनी आणि मालकांनी ही बांदावळ राबितो करपाक असुरक्षीत जाल्या असो दावो करून ताकतिकेन मातये भरण करपाची मागणी केल्या. जीईसीच्या संरचनात्मक स्थिरताय अहवालात ही इमारत असुरक्षीत जाहीर केल्या आणि गरजेची सगळी कायदेशीर औपचारिकताय पुराय जाल्या अशें ते सांगतात. मामा माड उडयतलो, हो मामा झाडू उडयता, हो मामा पावस करता, आमकां हेल्प करता. सुवातेर रावपी लोक पुनर्विकासाक तेंको दितात जाल्यार बहुसंख्य लोकांनी बेकायदेशीर कृती केल्ल्याचो आरोप करून ह्या कृतीक विरोध केला. थंयच्या लोकांनी मात हे आरोप न्हयकारल्यात. इंदिरा इमारतीच्या मालकांनी आयतारा ही इमारत मोडपाचे बेगोबेग उलो मारलो आणि कितलीशीच वर्सां इमारतीची स्थिती सामकी जिबाडल्या. थळाव्यांच्या म्हणण्याप्रमाण तांणी गरजेची सगळी कागदपत्रां पुराय केल्यात आणि जीईसी कडल्यान पुराय स्थिरताय अहवाल मेळयला. नव्या इमारतीचे बांदकाम बेगिनात बेगीन सुरू जावचें म्हण आदली इमारत मोडपाची प्रक्रिया मुखार व्हरची अशें आवाहन ताणें अधिकाऱ्यांक केलां. जरी तेंच्यांनी समज हें केल्लें कोणूच रेडी नाशिल्लो, सो तेंच्यांनी कितें केलें, काकोडे हेंच्यांनी कितें केलें, हेंचे जे पळय लोन आशिल्ले तेय हेंच्यांनी फेडले सगळ्यांचे एज पर द एग्रीमेंट आनी हें सगळें बरयल्लें आतां. एवरीथींग इज ऑन रिपोर्ट. सगळे लोन हेंच्यांनी फेडले. ओके, आतां तें सेल डीड केलें. सेल डीड केन्ना 2024. कित्याक तेन्ना सेल डीड सुद्दां अशी केल्या की बाबा 10 दीस 4 दीस मागीर तांकां बँकेन डेट दिल्ली एट द एंड ऑफ 30 जून डेट दिल्ली की बाबा लास्ट डेट जाल्यार समज जायना जाल्यार वी वील ऑप्शन. सो आमकां 4 दीस 5 दीस आसतना आमी सेल डीड केलें आनी पयशे तेंच्यांनी दुसरी तेंचे प्रॉपर्टी आशिल्ली म्हणजे ती सुद्दां विकून तेंच्यांनी पयशे अरेंज केले. अशें न्ही की हांव तेंचे कडेन पयशे पडले. ही इज अ बिझनसमॅन, इज नॉट अ बिल्डर. तेंच्यांनी खंयच्यान तरी अरेंज करून हें करून तेंच्यांनी पयशे हे केले आनी ती वन टायम सेटलमेंट पेमेंट केला. सगळ्यांचे ड्यू पे केले, बँकेचे आनी हेचे. तेज्या नंतर तेंच्यांनी बाबा बिकॉज इट इज अ डिलॅपिडेटेड सो हें की बाबा हेका प्रोसिजर कितें, सो बिकॉज इट इज नॉट रजिस्टर्ड. मारगांव म्युन्सिपाल्टीन काय रजिस्ट्रेशन ना, काय ना. तेंच्यांनी एक सिंपल लेटर केलें मारगांव म्युन्सिपाल्टी की बाबा हेजें कितें करा तुमी डिसायड करा. सो मारगांव म्युन्सिपाल्टीन हें कितें म्हणलें की बाबा तुमी एक रिपोर्ट करा, जीईसीचो गोवा इंजिनियरींग कॉलेजाचो एक रिपोर्ट करा की बाबा अशी अशी सोसायटी आसा, बिल्डींग आसा, डिलॅपिडेटेड स्टेटान आसा, ताका कितें करपाचें. एंड दॅट रिपोर्ट ऑल करपाक आमकां थोडो टायम गेलो. तेन्ना रिपोर्ट केलो एंड इट वॉज व्हेरी कॉस्टली रिपोर्ट. कित्याक ताका रिपोर्टाक सुद्दां इज व्हेरी टेक्निकल. टेस्ट जी पळय आसता ते तेंच्यांनी एक व्हडली गाडी 2-3 मशिनां ते 2-3 सगळे अशे पोकरा करपाचे मशिनां घेवन सगळें हें करून फूल दीस लावून ताणें टेस्टिंग केलें. 2 दीस अशें न्ही की बाबा आयले आनी गेले भशेन पयले सर्वेयर अशें करता तशें न्ही. इट वॉज प्रॉपर टेक्निकल. तो रिपोर्ट सुद्दां आमचे कडेन आसा. ही बिल्डींग मोडल्या आमी तशेंच रावताले इतके वर्सां. रिपेर करपाक मेळना, रिपेर करता तितके सकयल वता, जमीन सकयल वता. मागीर आमी म्हणलें कितें तांकां सांगलें आमी गेल्यार बरें कित्याक आमचे हड्ड्यार पडटले. आमी आमचो जीव सालवार केलो आनी भायर सरले. हांगा रावना कोण ना आतां हय फुटले कितें जावता अशें. आनी ते ग्रील आसले ते ग्रील सगळे सुटले. आनी 8 फ्लॅट आसा, 11 दुकानां 8 फ्लॅट. तातूंतले हे जे ऑक्युपंट जे बोवाळ मारता इलिगल ऑक्युपंट ते फक्त 6 जाण आसा. आनी तातूंत एक शेनवार दिसाक एक वक्ल घालून एक हिरो आशिल्लो इलिगल ऑक्युपंट. तो तुमी फिर हेराफेरी म्हणटा ते पिक्चर पळयला आसतलें. तातूंत भितर तो राजू आसा पळय, ITUS म्हणटा तो. ITUS म्हणटा कितें, इसकी टोपी उसके सर. पयलीं हांकां आयलो आमकां टोपी घाली, मागीर हांकां बाकीच्यांक टोपी घालूं पयलीं. आमी घेतली तांच्या बोळान येवन. आमची मिस्टेक जाली, हांचे कडल्यान बरोवन कांय घेवना की अशें आमी केल्यार मागीर तुमी आमचे कडेन सेटलमेंट करतले म्हणून. ही आमची मिस्टेक जाली. आतां तरी बरें आमी तांकांय बी दिता, हांकांय सगळ्यांक जाल्लें आसा. आतां 2 वर्सां जालीं हे सगळे लोक आर इट्स इज इनजस्टीस टू ऑल दीस पीपल. हे भाड्याक रावता आतां. मागणी आतां आमी कलेक्टरा कडेन मागणी केल्या की हे जे नाजायज हे घेतात तांचे पेपर तुमी कलेक्ट करचे, घेवचे आनी तुमी कितें तरी डिसिजन दिवचें. आमचे कडेन सगळे प्रूफ आसा हांचे फॉर्जरीचे. बिल्डर जेन्ना 2000 बिल्डरान जेन्ना कंप्लीट करपाक पावलो ना, तागेल्या ऑफिसाचेर दरोडो घालून ते सगळे तागेले लेटरहेड बी चोरून फॉर्ज केल्या. होय बी सगळो सबूत आमचे कडेन आसा. ते आमी सगळे तांकां सबमीट करतले. ऑलरेडी कितें आसा, गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांक सगळें खबर आसा. दे हॅव कंडक्टेड प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन.
डॉक्युमेंट्स आणि 18 जुनाक ह्याच 18 जुनाक सीओन ऑलरेडी डेमोलिशनाची ऑर्डर काडली डिटेल ऑर्डर आसा सगळे ऑर्डराची क्लियर कॉपी तुमकां धाडटा तुम्ही पब्लीश करा लोकांक पॉज करून सारकी वाचून ती सारकी प्रॉपर आसा आणि एक प्रश्न जो आसा जो सावय बाबान म्हणिल्लो हांगा कारेबंदार आनी बिल्डींग आसा ती कित्याक उडयनाका म्हणून अशे प्रश्न आसा की ह्या बिल्डिंगाचो ओनर हांव आतां हांवें एप्लाय करपाचें की ही बिल्डींग अनसेफ आसा हांवें रिपोर्ट जनरेट जो करता पळय जीईसीचो ताजे पयशे हांवें भरचे पडटा PWD ती डेमोलिश करतली डेमोलिश करता PWD आमकां 29 लाखाचें कोटेशन दिलां ते पयशे आमी भरपाक जाय ताजे मागीर PWD ती डेमोलिश करतली दॅट इज द ओनली गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एके वटेन कांय सुवातांनी लोकांक अजून लेगीत पिवपाचें उदक सामकें मेळना जाल्यार दुसरे वटेन पिवपाच्या उदकाची गळती दुरुस्ती करपाक संबंधीत यंत्रणा कळाव करीत आशिल्ल्याच्यो घडणुको मुखार येवपाक लागल्यात. एक सरकारी खातें दुसऱ्या खात्याकडल्यान NOC मेळपाची वाट पळयता जाल्यार दर दिसा हजारांनी लिटर शुद्ध पिवपाचें उदक फुकट वचपाचें काम चालूच आसा असो आरोप वेळसाव वाठारांतल्यान जावपाक लागला. फुडलो कळाव करिनासतना विभागांमदीं समन्वय करचो आनी पिवपाच्या उदकाची गरजे भायर जावपी नासाडीची जापसालदारकी घेवपाचो उलो थळाव्यांनी मारला. हो प्रस्न सोडोवपा खातीर 8 दिसांचो अल्टिमेटम जारी केला. तातूंत अपेस आयल्यार गोंयचे मुखेल सचीव आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यांकडेन बेगोबेग हस्तक्षेपा खातीर संपर्क करतले अशें थळाव्यांनी सांगले. अशा घडणुकांनी संबंधीत विभागांमदीं समन्वय आनी उदक फुकट वचून जावपी दुरुस्तीच्या कामांक कळाव मुखार येवपाक लागला. हो एक व्हडलो इश्यूज. आतां सरकार म्हणटा उदक सांबाळपा जाय उदका पिवपाक उदक सांबाळाय म्हणून. आतां हें न्हू हेचो हितून हांवें दाखयलां हिंगा पायप फुटल्या हें पायप लिकेज जाता. हे वदान पायप लायन आहा हे वदान हे रोडा हे वदान वचपाक हें कनेक्शन हे वदान दिलां. आतां हें फुटल्या हेका 3 म्हयने जाले. आतां 3 म्हयने पासून हें उदक वयता. आतां हांव सांगूंक सोदतां कितें हे वडा 5 आसता हे वडा बरे लोक आसता. आतां तेंचें काम हें कोणाचें पांचांचें बाबा तुगे बोर्डां कितें जाता तें चोवपाक. आतां हो हिंगा लोक एज अ सोशल वर्कर न्हू हांवूय ह्या बोर्डां इलेक्ट जायन येयलो आसलो पयलो. सो म्हाका हे लोक कॉन्टेक्ट करता आजून की बाबा हें मातशें चोय रे म्हूण. आज हांव सकाळीं हें चोयलो जाल्यार हें उदक चालो आनी हांवें इन्क्वायरी करतकच हेंचो तुमकां हांव दाखयता हेंचो हें ऑफिस ऑफ द एसिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन ब्लॉक 14 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर बायना वास्को. ताणें 8 तारखेर जुन्याचे लेटर केलां टू द एसिस्टंट इंजिनियर सब डिविजन 4 ब्लॉक डिविजन 6 रोड पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट फातोर्डा मार्गांव. आतां हे लेटर कित्याक केलां तेणी परमिशन फॉर रोड कार्टिंग टू अटेंड लिकेज बिहायंड वेलसावंड चर्च. आतां हेका 1 म्हयनो जातलो फाल्यां 8 तारखेर. आतां हो डिपार्टमेंट एसिस्टंट इंजिनियर न्हिदला ताका हें लेटर करूनूय आमी रस्त्याचेर येवपा जाय. अरे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बोगले आहाय मरे तुमगेले कितें चोयताय रे तुमी तुमकां पेमेंट ना. हेज्या मुखार एक कोडेन लिकेज आहलोलें तें आतां सारकें केलां. आतां सकाळीं व्हिडिओ काड म्हणटी तो त्या वदां येयले आनी तें थिंग सारकें केलां. पूण हांव कितें म्हणटा आमच्या सिनियर सिटीजनाक हे त्रास भोगपाचे. अरे सरकार तर म्हणटा मरे उदका तुमी हें करे सांबाळय पिवपा उदक सांबाळय पूण हे ऑफिसरांक हेंचा तातूंत पेमेंट ना. आमचे टॅक्स पेयर तुमी पेमेंट कोनाय आनी तुमकां जाय ना तर तुमी गव्हर्मेंटाक सांगाय मरे की आमकां स्टाफ ना वो आमकां आनी कितें ना. तुमी लोकां साबर कित्याक कोताय रे. आतां हांव सांगूं सोदीत कितें हे रोडान व्हडले मनीस वयताय. पयलीं सरपंच वयताय आतां पयलीं सरपंच वयताय मागीर ह्या रोडान इलेक्टेड 5 वयताय. हांवें तर कितें उलयलें तें फील जातालें. पूण हांव कितें म्हणटा हें तुमी नोंद रे कित्याक हाडनाय. हो लोक बाट जो आहा तो फोन मारता म्हाका आनी सांगता बाबा हें चोय रे. आतां तुमी इलेक्टेड कित्याक कोताय तुमी इलेक्टेड बोर्डां इलेक्ट कित्याक कोताय. दीज आर द वॉर्ड प्रॉब्लम्स मरे. चालू हा पावस लागला पावसा उदक न्हू आमी सोदना वयता समजा कोण देखून चोयना हेका चोयना फादरा कोण देखून सांगलोलें तूं मुन्सिपाल्टी वचाय आनी कितें म्हाका आमी खंय धांवोन जायना न्हू आमकां खबर ना कितें लोकांक प्रेशर येता बरोबर इतलें ना इतलें
एक्चुअली इतलो ना एक सायडीन आनी उदक चड अशें बंदू आसतात उदक इतकें वेस्ट जाता तुमकां कितें कितें सांगूंक जाय हेचेर अशें वेस्ट करपा न्हू लोकांक पिवंक उदक मेळना आनी हें उदक अशें फुकटचें वयता हिंगा देखून गोंयान देखून आतां उदक ना बॉम्बे हांव बॉम्बेचें बॉम्बे हांव उदका लागून आमी पाद्रीचेर जाताय सामकी उदक ना आनी हांवें अशें वेस्ट कितू लिटर गेला आसता हें उदक आतां इतले 3 म्हयने चालूच आसा बंद जालोलेंच ना हें थोडें देखून आतां आनी फास्ट जावपाक लागला पावस पडा न्हू आतां आनी फास्ट जावपाक लागला मातशें भटी येता वॉटर एची सेड मागीर सारकी क्लीन येना मागीर भटी येता लायक सोलमुटी पडटा न्हू आयदनां बी गार्डनची मातशें करता आनी ऑलरेडी देर इज इन गोवा इट्स अ वेरी सो मच स्कॅर्सिटी ऑफ वॉटर सो इट वूड बी बेटर टू सेव वॉटर एंड दीस कॅन बी फिट तें बंद करूंक न्ही म्हणजे आमी तो गोडे हेंच पायपांतल्यान वयले उदक आमगे गोडे घराक वयता आमकां खबर ना न्हू तें पच वयता वयल्यान येता तें बंद करूं आमगे उदक क्लीन अशें येयना हिंगा गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. पेडणे म्हालात रस्त्याविषयी साबार समस्यांचो घेराव आशिल्ल्यान पेडणेकारांनी कोलवाच्या PWDत वचून ह्या प्रश्नाचेर एक घेराव घातलो. अजूनही पत्रादेवी ते धारगळच्या रस्त्यार कितल्योश्योच आडमेळी येतात. मजगती धारगळचो पूल बांदपाकय कळाव जाला. हाचेर एईची चुप्पी आशिल्ल्यान लोकांनी कितें समजप, कोणाची चूक, सरकाराची, लोकांची काय पत्रकारांची, जांनी हो विशय हायलायट केलो. पळयात पुराय बातमी. पत्रादेवी ते धारगळ रस्त्यार बस स्टॉप ना. या वाठारांत ड्रेनेज सिस्टम सारको ना. मालपेच्या धबधब्याचो विशय. धारगळ चालू आशिल्ल्या पुलाचें बांदकाम कासवाच्या गतीन चलता. ते भायर उगवे अंडरपास सुवातेर उदक भरता. ह्या सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो मागपाक काँग्रेस आनी थळावे PWDत पावले, पूण एई कडेन कांयच जाप ना. दोतोर म्हाका सांगा, तुमी आयज कितें असिस्टंट इंजिनियर कितें मेळपाक येयल्ले रोड सेक्शनच्या? पळय, आयज पेडण्यान जो ज्वलंत विशय आसा हो हायवेचो जावन आसा. जितके पत्रादेवी टू धारगळ महागाजन ब्रिज मेरेनचे विशय आसा, हे सगळे विशय आमी तेंचे पर्यंत घातले. तातूंत ड्रेनेज सिस्टम आयली, मागीर ते मालप्या धबधबो जालो पळय ती आयली, धारगळी फ्लायओव्हराचें काम स्लो कितें आसा तें आयलें. प्रामुख्यान जे विशय आहा तो बस स्टॉप, जो धारगळ ते पत्रादेवी पळयलें जाल्यार बस स्टॉप ना. आनी दुसरो विशय गंभीर विशय आसा, उगव्या गांवान जो हे आसा फ्लायओव्हर हे आसा पूल आसा, त्या पुलाचो सपोर्टिंग स्लॅब खंय तेका क्रॅक गेला, तो विशय आसलो. आनी ज्या अंडरपासाच्या सकयल उदक भरता ताजे प्रोविजन हे सगळे आमी जाप विचारच्या खातीर आयिल्ल्यान ताका निवेदन दिल्लें इंजिनियर सराक की ह्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो कितक्या दिसांनी तुमी घालतले. सो तेणें सांगलें की विथीन 15 days आमी ट्राय करता की ज्यो बारीक बारीक गजाली आहा ते करच्या खातीर, आनी ज्यो मेजर आसा ते म्हणूंक लागले आपूण हायर ऑथॉरिटी कडेन विचारता आनी ह्यो सगळ्यो गजाली घालता म्हणून. सामकें फेलियर जाल्लें आसा काम आपलें करपाक. हे कंपनीन फक्त ह्या BJP सरकाराक बेग पावून इतलेंच हे तेणें काम केल्लें. आज पळोवपाक गेल्यार आज इतलें काम स्लो आसा. आनीक 100 लोक ह्या रस्त्याक लागून आपलो जीव गमावला आहा. आनी जबाबदारी कोणी सरकारांनी घेवं ना नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेवं ना. आतां काँग्रेस पक्षाक विचार करचो पडटलो की FIR हेचेर फायल करचो पडटलो. कारण एक तरी PWD ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचे, आनी कॉन्ट्रॅक्टर सामको फेलर जाल्लो आसा आनी सरकारान तेजेर कांयच एक्शन घेवं ना. एक्चुअली खरें म्हणल्यार सरकारान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक काळी यादीक घालपाची गरज आसा. आनी हे 100 जे लोक एक्सिडेंटान चड आपली बळी गेल्या रस्त्या खातीर तेंची सरकारान खरें म्हणल्यार नोंद घेवपाची गरज आसा. तांकां आर्थीक भरपाई दिवपाची गरज आसा खरें म्हणल्यार. पूण हे सरकार फक्त बॅगां घेवन हे कॉन्ट्रॅक्टराक फक्त एक सपोर्ट करता. आनी जर सरकार जर सिरियस आशिल्लो जाल्यार आयज हे 100 चड लोक बळी ह्या रस्त्या खातीर वचनाशिल्ले. आनी कामूय आतां म्हणजे पयलीं वॉराच्या सिच्युएशनाक लागून तेन्ना मातशें लेबरांचे कितें प्रॉब्लम जाल्लो, पण आतां तो सुटला. सो लायनीन येवन आमचो जो कंप्लिशन पिरियड आहा पळय तेच्या भितर आमी ते सोंपोवपाचो प्रयत्न करता. कंप्लिशन पिरियड कितलो आसा? धारगळी 3 कामगार आहात, बाकी सगळे गेले. आमी चौकशी केली, आमकां सांगले आमी चौकशी करून येयला 3 म्हयने पेमेंट जायना म्हणून ते लोक गेले म्हणून आमकां ताचेर रावता. थंयचो यार्ड आहा, त्या यार्डान काम चालू आहा, सगळें स्टिलाचें काम,
आनी पॅनलांची कामां ती सगळी थंय चालू आसा. पण तुमकां दिसना की लोकांचे कंजेस्टन जाता तर कितें फास्ट काम जावं हे टायम बीन त्याच्या पयलीं जावल्यार अदीक बरें अशें तुमकां आमचो तोच प्रयत्न आहा आनी आमी तशेंच ट्राय करतले. अशें ना की आमचो प्रयत्न तसो तशेंच करतले. तुम्ही सर्व्हिस रोड सगळे पळयल्या? चडशे पयले चडशे म्हटल्यार सर तुम्ही आतां तूं तेच सांगता न्हू. सगळे सर्व्हिस रोड आसा पळय हे डेंजर पोझिशनान आसा, हेजेर तुजें मत कितें? आमी काम आतां सगळे कडेन चालू. तुम्ही आतांच कित्याक काम करपाक रावले? पयलीं पासून चालू आहा काम, अशें ना की ना काम. पण स्पिडीन ना, ज्या स्पिडीन ते काम वचूंक जाय त्या स्पिडीन ना. हेका जबाबदार कोण? PWD तुम्ही काय कॉन्ट्रॅक्टर? का आमी पत्रकार? का आमी? हो जो हायवे आसा नॅशनल हो हँड ओव्हर जालो तुमच्या कडेन PWD? तो अंडर DLP आहा, म्हणजे वॉरंटीचेर आहा काम चालू. म्हणजे एकाच्याच कोणत्या रस्त्यार जे मेले किंवा हे जे काय चल्ला रस्त्याचे जबाबदार ना, कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार. वॉरंटी पिरियड चालू आहा वर्गाचो. नाही पण हे जे आता हे जे क्वेश्चन केले म्हणजे सर्व्हिस रोड म्हणा किंवा आणि कोणी त्यांच्यानी जो प्रश्न केले हे जे जावना त्याचा जबाबदार कोण? तेच सांगता न्ही तुमकां, वॉरंटी पिरियड रोडाचो चालू आसा. पण वॉरंटी वॉरंटी पिरियड म्हणजे आता लोक मेले तेंचे कितें? 100 लोक मेले, तेंची वॉरंटी जाली सोंपली. ह्या विशयाचेर म्हाका अधिकार ना उलोवपाक तसो सांगपाक. सो ही पॉलिसी डिसिजन कितें आहा तें पळोवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेयात व्यावसायिक विसव. राज्यात पावसाचं नेट चालूच आशिल्ल्यान येल्लो अलर्ट लागू केला. भारत हवामान खात्यान फुडल्या दिसांनी एकसुरे सुवातेर व्हड प्रमाणात पावस, वादळी वारे आणि दर्याची खर परिस्थितीचो अदमास काढला. वायव्य भारतात नैऋत्य पावसाळो आनीक फुडें वचून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आनी दिल्लीच्या कांय वाठारांनी पावला. मजगती बंगालाचे वायव्य खाडीचेर आनी ताचे लागसारच्या ओडिसा, अस्तंत बंगाल दर्यादेगेचेर उण्या दाबाचो वाठार तयार जाला. फुडले 2 ते 3 दीस आनीक खर जातलो. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत पावसाची परिस्थिती सामान्य उरल्या. चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडलो जाल्यार एकसुऱ्या वाठारांनी व्हड पावस नोंद जाला. फुडल्या 24 वरांत राज्यभर मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. 5 जुलय मेरेन महाराष्ट्र, गोंय दर्यादेगेर दर्याची परिस्थिती खर उरतली आनी वराक 60 किलोमीटर मेरेन वारे घोळपाची शक्यताय आसा. नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत साहस करचो न्हय असो सल्लो दिला. जाल्यार दक्षिण महाराष्ट्र, गोंय दर्यादेगेवेल्या बंदरांनी खबरदारीचे संकेत लागू केल्यात. गोंयांत येल्लो अलर्ट. 8 जुलय मेरेन व्हड पावस. दमट परिस्थिती कायम. गळटले खर वारे. तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.